प्राचिताचो संस्कार. प्राचिताचो संस्कार देवाच्या काकुळतीचो आनी भोगसण्याचो संभ्रम. ह्या संस्कारान पवित्र सभेच्या मणयारपणा मुखांत देव आमची पातकां बक्षिता आनी आमकां नवें जिवीत दिता. देखून निनिवेच्या लोकां बरी, वेचीक पुता बरी आनी जाकेवा बरी आमी आमची पातकां वळखून प्राचिताच्या संस्काराद्वारे ह्या जगाक सांगून देवाचे कृपेन नवी जिणी जियोंक निचेव करचो गरजेचो. देवाचो आदार मागचो. देव काकुळतीचो आनी भोगसण्याचो सागोर. तो आमकां ताच्या भुरग्यांक वेचीक पुताच्या बापाय बरे राखून आसा आनी आमची जिणी बदलूंक मन करतना संतोष पावता. देखून आमी योग्य रितीन प्राचिताचो संस्कार संभ्रमूंक देवाचो आदार मागची गरज. हो आदार असो मागीर सर्गेंच्या बापा, तूं काकुळतीचो आनी भोगसण्याचो सागोर. तुवें तुज्या पुताच्या कुर्सा मरणा जिवंतपणा मुखांत आमकां नवें जिवीत दिलाय. हांवें तुजो आनी म्हज्या भाव भयणीचो फावो तो मोग करिनासतना आदारलेलीं सर पातकां हांवें रडोवन त्या पातकांची दूख धरून ती याच्या लागीं सांगूंक म्हाका कुमक कर. आज ह्या प्राचिताच्या संस्काराच्या संभ्रमाद्वारे म्हजी पातकां भोगोस आनी नवी जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. पातकाचो उडास करचो. वेचीक पुतान बापाय लागीं वेच्या फुडें ताची पातकां उडासाक हाडल्या बरी प्राचिताच्या संस्कारान याजका लागीं आमची पातकां सांगच्या फुडें ती आमच्या उडासाक हाडची गरज. पातकांची दूख धरून बरी जिणी जियोंक निर्धार करचो. पातकी जिणी बदलून नवी जिणी जियोंक खरो निचेव गरज. देखून आमी चिंतनेन, शब्दान आनी करनेन केल्ल्या पातका पासत पश्चाताप पावचें आनी फुडें पातक करिना म्हूण जेजूक सांगचें. हो निचेव असो करयेत. मोगाळा जेजू, हांवें आदरल्या सर पातकां खातीर हांव पश्चाताप पावता. वेचीक पुता बरी म्हजें पातक हांव रडटां आनी तुजे कृपेचेर पातयेवन बरी जिणी जियोंक तुजो आदार मागता. याजका लागीं पातकां सांगची. प्राचिताच्या संस्कारांत याजक देवाचो प्रतिनिधी. याजका लागीं आमची पातकां सांगची म्हळ्यार देवा लागींच आमी आमची पातकां सांगची. देखून याजका लागीं स्पश्ट रितीन पातकां सांगची, ताचें शिकोवन आनी ताणें दिल्लें प्राजीत आयकुचें. याजकान दिल्लें प्राजीत करचें आनी देवाक अर्गां दिवचीं. देवान आमची पातकां बक्षिल्यांत ताका आमी अर्गां दिवचीं वचपी. वेचीक पूत घरा आयिल्ल्या वेळी ताच्या बापायक संतोष जाल्लो. बापायची दयाळाय नियाळन पुताकय संतोष जाल्लो. असलो संतोष प्राचिताच्या संस्कारांत आमकां लाभता. देखून देवाक आमी अर्गां दिवचीं आनी याजकान दिल्लें प्राजीत करून नवी जिणी जियोंक मन करचें.